वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणाची वाट ही कोणें दाखयल्ली वाट. हें जिवीत खंयचें, हें सोत कोणें दिलां. दुबावरीत आमी ह्या दिसांनी आयकोत आयल्या, हांव स्वर्गांतावन देंवलेलो जिवो उंडो. बापान म्हाका धाडला. जाल्यार बापान धाडलेली ही वाट, वो बापान दाखयल्ली ही वाट. बापान आमकां उक्तें केल्लें सोत, ह्या सोताचें नांव जेजू. आनी जेजू म्हणल्यार सोडवणदार. हातूंतल्यान बापान जें आमकां दवरलेलें आसा तें जिवीत आमकां फावो जाता. भाव भयणीनो, ही देवाची बाजू. जाल्यार मनशाची बाजू कितें? मनशाची बाजू उचांबळाय करपाची, मनशाची बाजू फोट सांगपाची, मनशाची बाजू आपणाक जाय तें करपाची, मनशाची बाजू सोत जें आसा तें मॅनिप्युलेट करपाची, मनशाची बाजू जिवीत जें आसा ताचेर आड कितें वेता तसल्यो वाटो आपणावपाची. मनशाची बाजू आनी देवाची बाजू वेगळी. हाच्या पयल्या वाचपान ही मनशाची बाजू आमी पळयता. जेन्ना देवान संवसारान आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार कसो धाडलो, कितें केलें आमी मनशांनी? मनशांनी जेजूचेर बोगलांटां घातलीं, खोटे आरोप घातले, आनी ह्या खोट्या आरोपान ताका खुर्साचें मरण मनशांनी मागलें. आनी जशें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता, चडशे जाणांनी नकळो जावन, जाणा जावन न्हय पूण आपणाक खबर नासतना थोडे जाण जे कोण प्लॅनिंग कोत्ताले, हे वांकडें प्लॅनिंग, ते धर्मशास्त्री, ते महायाज्ञीक, जाणी हो आख्खो गुडमेल केल्लो, ते जाणा आसले तांणी कितें केलां तें. पूण दुसरो लोक जो बोवाळ मारतालो तो नकळो आसलो, आनी देखूनच ताका खुर्सार मार हो नारो मोठो जालो. आनी ह्या नाऱ्या मुखार आमी जाणा पातशाय पासून ताणें मानून घेतलेलें की ताका कांयच वायट ना, ताणें चूक करूंक ना, तरी पूण ताका खुर्सार मारलेलो. ही मनशाची वाट. जाल्यार देवाची वाट, तुमी जाका खुर्सार खिळायलो, तुमी जाका मारलो वांकडे तिकडेपणां करून, तुमी चूक करून ओ उचांबळाय करून जाका खुर्सार मारलो ताका ताणें पुनर्जीवन केलो, ताच्यांतल्यान ताणें जिवीत दिलें. भाव भयणीनो, आयजूय आमकां हें आमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. प्रोपगंडा जायतो दिश्टी पडटा. उचांबळाय करप, भोव करून ह्या दिसांनी आतां एलिसांवां जेन्ना चालू जाल्लीं आसात, ही उचांबळाय करप थोड्या जाणांक फायद्याचें. थोड्यो पार्टी आसात तांकां फायद्याचें. कित्याक सगळें शांतीन जालें, सगळें फेर जालें जाल्यार आपूण पिड्ड्यार जातले ही भिरांत तांकां आसा. जसली भिरांत जेजू आयिल्लो तेन्ना ह्या धर्मशास्त्र्यांक, ह्या महायाज्ञिकांक आसली, तसलीच भिरांत. वी वील बी डिफिटेड. आनी ह्या पासून उचांबळाय करप, नारे गाजोवप, कोणाचेर FIR करप, कोणाक डिस्कॉलिफाय करपाक बोवाळ मारप. पूण ह्या सगळ्यान जरूय मनीस थोडोसो वेळ जैतिवंत जाला असो दिसता, पूण देव सदांच जैतिवंत. देवा मुखार मनशाच्यान आपणाचें खोटें जैत मेळोवन घेवंकूच जायना. आनी ह्या पासत जेजून आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान हें आश्वासन दिलां. हांव वेतां तो तुमकां स्वाद तयार करचे पासत वेतां, आनी ती स्वाद तयार करून हांव परतून येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. जेजूशी वचपाक, वो जेजू बराबर वचपाक आमी पुरते जातले काय? आमी जरी तर पुरते जातले जाल्यार आतां ह्या संवसारान आमी जियेता तेन्ना जेजूची वाट धरपाक गरज. जेजूचें सोत आमी उलोवंक गरज. जेजूचें जिवीत आमी आपणावंक आनी तें दुसऱ्यांक दिवंक गरज. तेन्नाच की जेजू वाट, सोत आनी जिवीत जें बापा कडचें आयिल्लें आसा तें आमकां फावो जातलें. आनी ह्या सोतान, ह्या वाटेन, ह्या जिवितान आमी चलूंक पावतले. हीच कृपा आमकां सगल्यांक दी म्हूण. आनी आमी ह्या संवसारांतल्या फटवना जावं वो मनशाच्या वाटांनी आमी चलोना जावं, पूण देवाची वाट चलूंक आमकांच हे भेटोवनेन भेटोवया.